Orzolanus mar sorgico, amco Deu amce faculta, somestac lagi apoita, aplace pontis umoita, urmes furas forzoloita, carcerat socle mogaci, Urnas forțuluita, carcerat socle mogace. सगल्यांक तुमकां जेजूचे स्वर्ग प्रवेशाचे दबाजीक पुर्बे समयार माये मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. भावा भयणांनो, देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजू ह्या संवसारांत आयलो देवाचो मोग आनी बरी खबर परगटूंक. जेजूच मोग जालो आनी आपले जिणेंतल्यान शिसांक ही मोगाची वाट शिकयली आनीक मोगाचे गोवाय जावंक आज्ञा दिली. स्वर्गार चडच्या आदीं पर्यंत हीच ताची शिकवण. म्हजे गोवाय जायात, दुसऱ्यांक शीस करात. आमी जेजूची पाटलावदारां ताची ओळख घेवन ताचे कडल्यान ही मोगाची आज्ञा शिकून आमी जेजूक सगल्यांक परगटूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी गोठाय मागुया. आमी ह्या मिसार तुमचे पासत मागता. आख्या मनशा कुळा पासत मागता. कोविड-19 ही पिडेक लागून पिडीस्त आसा त्या भाव भयणांक बेगीन इलाज फावो जावन ती बरी जावंक. दुखी त्रासाक कुश्टाक सांपडले ते कुटुंब भाव भयणां तांकां आदार बेगीन फावो जावंक. हे वायट पयस जावन आमी सगळीं देवाच्या मोगान शांतीन जिवंक तुमचे पासत आमी मागता. म्हज्या भावा भयणांनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. हे दवाजीक पुर्बे सोमयार देवाची तुस देवाची महिमा उच्चारुया. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा, तुजो पूत जेजू आयचे दिसा स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा स्वयंभूच ताणें उबारून व्हेलें. ताची महिमा आमचेच मोहिमेचो बरवासो, कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वळत्या गुटा पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासता आनी ह्या संवसारांत आनी बरवाशांत आमकां सदां आनी ह्या संतोशांत आनी बरवाशांत आमकां सदां जियेशी कोर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाळ तेोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्नातान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो. त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मोन्ना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं ताच्या कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतल्या कोडसोरोना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या? जुआंवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलान तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडण्यो जाणो जावंक तुमकां पडलें ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बोड मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगल्या जुदयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पडयतात आसतना जेजू वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्यां मुखावेलो एक कुपान ताका लिपयलो. तो चडत वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावूनच आसले. आवचीत 2 आंगोस्त्रां घालून 2 मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हटलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें स्वर्गार नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला, तसोच परतो येतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वळख. आमचो जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सगळीं म्हणुया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजांदो ताडयो पेटात. संतोसाच्या उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक बोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गोणगोणान सर्वेस्पूर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानांक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानांक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताचे मानांक वाजोत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चडयत आसा. जबाब.
संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोटा स्वर्गात. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुठांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बोरवंशाक देवान तुमकां आपयल्यांत, किदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मितमेर नासलेली पदवी आम्हा भावार्थ्यां सोबें ताचें बळ दाखोळ करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानांच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रधानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राजां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवांचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोबें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सुपूर्ण करतल्याची भरती देवाचें उतोर्यें. देवाचे वोडकर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. वचात, सगळ्या राष्ट्रांचे शीस करात. संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. इकराशीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल, होय, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, पास्काच्या काळार ही पास्काची वात आमी पेटोवन दवरली. आनी आतां जेजू स्वर्गार चोडटा ती परब संभ्रमता तेन्ना ही वात पालोवन काळोख जालो अशें आमी समजूंक जायना. परतें जाल्यार हांगासर घडीक ही वात पालोवल्या, पूण आमच्या जोण एकल्याच्या काळजान पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताची कीट ही जिवी उरोवन आमच्या जिवितांतल्यान ही बरी खबर हाडल्या ती जेजून सगल्यांक पावूंक
जेजूचोच संदेश आयचे परबे समयार. वचात, बरी खबर परगट करात, म्हजे शीस करात. विश्व दुसरें झूज वर्ल्ड वॉर II हें जाल्या उपरांत जापानाक जायतें लुकसाण जालोलें. जापानाच्या लोकांन अधिकाऱ्यांनी ताणें येवजिलें आमी अमेरिकाचे 2 शिक्षक टिचर्स दादले मनीस आमच्या जापानाच्या तरणाट्यांक इंग्लीज शिकोवंक आपोवचें म्हणून. आनी तांणी अमेरिका कडेन मागलें आनी 2 शिक्षक तांणी धाडले. पूण तांकां अशी शिटकावणी दिली, तुमी आमच्या तरणाट्यांक फकत इंग्लीज शिकयतल्यात, तुमच्या देवाची खबर न्हय म्हूण तुमच्या धर्माची खबर तुमी शिकोवंक जायना. आनी आमी तुमचेर बारीक दोळो दवरतल्या. आनी एक शिक्षक उमेदीन माणसुगेन बरे भाशेन मोगान ह्या तरणाट्यांक शिकयताले. 1 वर्स जाता म्हणसर सुमार 80% हे तरणाटे आपल्या वडिलां कडेन अशें मागोंक लागले, आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय. तांचे वडील घुस्पले. ह्या शिक्षकांनी तुमकां क्रिस्तांवाची कांय खबर सांगूंक ना, क्रिस्तांव धर्माची खबर तुमकां ताणें दिवंक ना, पूण तुमी क्रिस्तांव जावंक सोदतात तें कशें, कित्याक लागून? होय, आमकां तांणी क्रिस्ताची खबर सांगूंक ना, न्हय म्हूण आमी नकळो क्रिस्तांव धर्माची खबर. पूण हे 2 शिक्षक आमकां बरे भाशेन शिकयतालेत आनी जायत्यांनी आमकां शिकयलां. ह्या खातीर आमी तांकां विचारतले बोगोर तुमी इतली बरी वागणूक तुमची अशे मनीस दुसरे भाशेचे तुमी कित्याक? आनी ते आमकां सांगतालेत आमचो धर्म आमकां अशें शिकयता म्हणून. मोगाच्या भावा भयणांनो, जेजू देवाच्या मोगाची जिवी खुणा जाल्यो. ह्या संवसारांत येवन ताणें सगल्याक वेता थंयसर बरें केलें. पिडेस्तांक बरीं केलीं, पातक्यांक बक्षिलीं, नेडारांक शिकयलीं, घुस्पल्ल्यांक बरी वाट दाखयली. जेजून नवो धर्म सुरू करूंक ना, पूण नव्या जिविताची चाल ताणें सुरू केली. ताचे लागशिल्ले इश्ट धर्मदूत ताका म्हणटा आमी, ताणें ती मानून घेतली आनी ते जेजूचे जिवे साक्षी जाले. जेजूच्या शिसां वरवीं देवाचो मोग आख्या संवसाराक आज पावलो. आनी जेजून आपली निमाणी उतरां तींच सांगलीं, म्हजे गोवाय जायात, बरी खबर सगल्यांक परगट करात म्हणून. बारीकसाणेन हाची खबर धर्मदुतांच्या इतिहासांत आमकां मेळ्ळ्या. भाग्यवंत पावल एफेसकारांक बरयता तेन्ना तो तांकां उगडास करता, तुमी पवित्रस्नान घेतला, तुमी क्रिस्तांव जाल्यात, पूण तुमचे मदें हांगसर थंयसर अस्कोताय आसा, जिवीत बरें ना. तुमकां देवाच्या मोगाची खरी खबर, खरी ओळख देवाची समूर्तीची ना. समजणी देवाच्या मोगाची तुमकां मेळटली जेन्ना देवाचो आत्मो तुमकां फावो जाता. देवाचो आत्मो येवन तुमकां सगळें शिकयतलो. हो बोरवाचो भाग्यवंत पावलू ह्या क्रिस्तांव बाबार्थ्यांक शिकोवन दिता. आनी जेजू आपली शिकोवण शिसांक दिता तेन्ना निमाण्या वेळार तांचे मदलो जेजू स्वर्गार चडून वेता ताची खबर आमी शुभ वर्तमानांत आयकल्या.
तुमी वयरूच पळोवन रावनाकात, पूण वचात आनी तुमच्या भाव भयणांक ही बरी खबर पुरगोट करात. भाव भयणांनो, जेजूक आमी पुरगोट करतले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? पुलीस खातीर आमी जेजूचे नीस पाटलावदार जावंक जाय. जेजू कोण ताची ओळख घेवप, ताचेर भावार्थ दवरप, तो शिकयता तें ओळखून घेवन आमी ताचें जिवीत आपणावप, तेन्ना की आमी जेजूचे पाटलादार जातले. जेजूक म्हज्या जिविताचो धोनी करूंक, जेजूक म्हज्या जिवितांत हांवें आपणावंक गरजेचें. म्हजे कडेन तर जेजू ना जाल्यार म्हज्यान दुसऱ्यांक जेजू दिवंक जायना. म्हणटच हांव नीस पाटलावदार जावपाक गरजेचें. जेजूचो नीस गोवाय हांव जावंक जाय. आपल्या जिवितांत त्या दोगूय शिक्षकांनी तरणाट्याच्या सांगाता आपले शिकवणेन जेजूचो मोग गुप्तीपणी कोणाकूच खबरनासतना दाखोवन दिलो. तांणी जेजू आपलो धोनी म्हूण ओळखून घेतलेलो आनी जेजू तांकां शिकयता ती वाट ते चल्ले आनी तीच वाट तांणी ह्या तरणाट्यांक शिकयली. म्हणटच हे दोगूय दोगूय शिक्षक अमेरिकाचे ह्या जापानाच्या तरणाट्यांक एक नवी वाट दाखयली आपले जिणेंतल्यान. तीच भाशेन आमी दाखोवंक गरजेचें. आनीक ह्या काळार जेन्ना आमकां आमच्या धर्माची सदांची सोंपेपणां मेळना, पूण त्याच बरोबर आमकां जायतो वगत आसा, वेळ आसा आमच्याच जिवितांतल्यान सारूंक, तेन्ना जेजू कडेन आमचो संबंद घट करूंक गरजेचें. आमचें मागणें करूंक, पवित्र पुस्तक वाचून तें नियाळूंक, कुटुंबाच्या सांगाता देवाच्या मोगाची खबर आमी करूंक आनी ती जियोंक आमी तरेतरेचे उपाय घेवंक, ही भाशेनच आमचेच कुटुंब, गोरची सभा डोमेस्टीक चर्च ही म्हूण जागृतायेन आमी जियेलीं जाल्यार आमी जेजूक वळखतल्या, जेजूचें जिवीत आमी जियोंक पावतल्या. आमकां मिसाची भेट जाय, आमकां सगळे संस्कार जाय. तितले म्हणसर आमी जेजूचे खरे बरे घोवाय जावंक मात गरजेचें. आमी क्रिस्तांव तर जाल्यात, आमचे कडेन भावार्थ आसा, हो भावार्थ आमी जियोंक गरजेचें. इगोजेन येवंक मेळोंक ना जाल्यार कांय नजो. घरांत थावन चलता भोंवता तेन्ना ही पिडीक लागून माणसुगेन आमी भोवंक जाय दुबाव ना, पूण त्याच बरोबर आमच्या जिवितांत आमच्या पेल्याक मोग दाखोवंक, हुस्को दाखोवंक, कोणाक गरज आसा ताका आदार दिवंक, कोण पिडीस आसा ताका पावूंक, गरजेवंत आसा हुस्को दाखोवन तांची पासत मागून पर्यान ही भाशेन बरें जिवीत आमी जिवेता. गुप्ती आमी क्रिस्ताचें जिवीत जियेलें जाल्यार आमी क्रिस्ताचे फाटलावदार आमचेर नदर मारून कोण तरी आपुणूय क्रिस्ता भाशेन जावंक आशेतलो. म्हज्या जिविता वरवीं हांव क्रिस्ताक पुरगोट करूंक हो संदेश जेजून आपल्या शिसांक दिल्लो स्वर्गार चडच्या आदीं, तोच संदेश आमच्या जिविताक लावूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. उबे रावया. सत मानता देवाक, सर्व पुर्वेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेय सांबावलो, हांव मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक तो येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमच्यो गरजो सुर्गेच्या बापाक उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्वांनी, पाद्रींनी आनी माद्रींनी क्रिस्ती बावाट्यां सवें तशेंच दुसऱ्या धर्माच्या बावाट्यां सवें बऱ्या आनी मोगाळ गवळी जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भारताच्या घटना प्रमाणे सगळ्या धर्माचे ओक राखूंक आनी दर एका धर्माच्या बावार्थ्याक आपलो बावार्थ जियेवंक आनी प्रोत्साहरूंक फावो तो तेंको दिवन देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. म्हजे सीस कोरात. ही जेजून दिल्ली आज्ञा वेव्हारांत घालून देवाचें उतर वाचून नियाळून आनी शिकून जेजूचे नीज पाटलादार आमी जावंक आनी ह्या वरवीं सर्गीचें सूख आनी संवसारांतूच आमी भोगूंक पावूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. तुमी म्हजे गवाय म्हणून जेजून दर एका क्रिस्ती बावार्थ्याक आपलो धर्म परगटणार केला, तर दुसऱ्या धर्माच्या बाबा भयणांक आमच्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूच्या शीश जावंक आमी जिवे नामणे जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. ह्या दिसांनी आमची दावेची तरणाटीं परिक्षा करतात. तांणी बरे भाशेन शिकून आनी बरे भाशेन परिक्षा करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. थोड्यो घडयो दोळे बंद धरून आमची खास मागणी गुप्ती देवाक उबारुया. हांगा तुका जाय तें माग. बो दयाळ बापा, आमची खालती मागणी मानून घे आनी तुजी पेखोवणी, कृपा, काकूत, बोगसणे आनी बेसांवां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुझे हाथ के, मुझे पाय के, स्वीकार कोरावता कोशे. आमी तुका भेटयता. तुमी दिलाक मनशाच्या वावरांत केला, तो आमकां जिविताचो उणो जातलो. सासणाच्या सासणाक Tukac Papa sur moce, Dita tuka ekane, Tukac vogdał sur moce, Tuce stegur kașele, Tukac Papa sur moce, सासणाच्या सासणाक Tukac vogdał sur moce, Tuce stegur kașele. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या दबाक सर्वेस्पोळ मानून घेवन. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समारंभून हो वांकणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनान तुका आमची खालती देणी भेटोवन
आनी तुज्या मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गीच्या मोहिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैतां गायोना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशां मदें मोदेस्त तो संवसाराचो मुनसिबीदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवासो जावच्याक जेजू आमची मोदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरोंब आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक खाशेतांव. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराची नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक गोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाड ताचो गूट पोरगोटविया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या विस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीशीक आकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मरे देवाचे माये सांगाती भागिवन दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू स्वर्गार चडलो आमकां सांडूंक न्हू, पूण बापाचो आत्मो आमकां शिकोवंक, गोठाय दिवंक, सांगात दिवंक आनी जेजून हाडलेलो मोग आमचे जिणेंतल्यान पुरगोट करूंक. जेजूचो मोग उतरांनी, चिंतनांनी, कोन्यांनी आमी पुरगोट करूंक गरज आसा. हें देणें आमकां ताच्या मागण्यांतल्यान मागून घेवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. मोगाळ जेजू, तूं स्वर्गार चडून गेलो खरो, पूण आमचे सवे आमच्या सांगाता तूं सदांच आसाय. दर मिसाचे भेटेंतल्यान ह्या उंड्या रुपान तूं आमच्या काळजांनी येताय. आयज आमच्यान गोडे तुका आमचे जिबेर शेवंक जायना, पूण एके रीत भाशेन आमच्या काळजांत तूं यो, आमच्या सांगाता तूं राव. ह्या सुमनभर आमकां तुज्या पावलांनी चलूंक आदार दी, आनी दिसा दिसा तुजेच भाशेन तुजे सारकें आमकां कर म्हूण आमी मागता. Favonul somia, Ibu, mocetai tuca, noi pogore cuto, Maka favosheko,Ului pogore cuto, Maka favosheko.
पळयात सदांकाल संवसार सोरोपुर्यान हांव तुमच्या सांगात आसां. सर्वेश्वराक सोय. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, स्वर्गार चडलेल्या आनी आमकां स्वात तयार करूंक केल्ल्या तुज्या पुताची मोहिमा आमी आज समरुंबल्या आनी ह्या समयार उंड्या सोऱ्याच्या रुपान त्याच मोहिमेंत जेजूक घेतला. आमचे दोळे आनी काळीज सर्गीच्या सुखाचेर दवरूंक आनी त्या बरोबर तुवें जण एकल्याक नेमलेलें काम संवसारांत जतनायेन करूंक ह्या समरुंबाचो फोड जावं दी. जेजून स्वर्गार वेचे आदीं आमकां दिल्ली आज्ञा पाळून सोडवणेची बरी खबर हेरां मनशांक परगटूंक आमकां बळ दी आनी ताणें केल्ली भासावणी प्रमाणें अजापाच्यो खुणा आमच्या जिवितांत वाडय. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूचे शीस जायात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी भावार्थान